नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासनान राजीनामा दिवचो काय ना हाचेर जीसीएत प्रचंड मतभेद। अध्यक्ष बाळू म्हणटा राजीनाम्याची गरज ना, उपाध्यक्ष साळकार म्हणटा राजीनामा जायच। गोंयांत धरिल्ले 6 बुकींचो विदेशांनी आसूं येता संबंध। IPL स्पॉट फिक्सिंग केशी कडेनूय संबंध आसपाचो दुबाव। कळंगुटेच्या पुलिसांचो दावो, बुकीचे जामिनाक विरोध, सुनावणी शुक्रारा। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराक गोंय सरकाराचो गोमंत विभूषण पुरस्कार। राज्यपालान दिलो पुरस्कार। मायभुंयेंत पुरस्कार घेवपाची मजाच वेगळी, डॉक्टर माशेलकारान उक्तायली खोस। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची चौगुले कॉलेजींत धडक, प्रिन्सिपलाक डिसमिस करपाची धमकी। प्रवेश अर्ज दवरतले दक्षिण गोंय शिक्षण विभागांत 6 तारखेक सावन प्रवेश सुरू करपाचो विचार। आणि 2 म्हयन्याची नुस्तेमारी बंदी पारंपारीक रापणकारांकूय लागू। रापणकार भियेले, बंदी घालता जाल्यार सगळ्यांकूच घालची म्हूण मागणी। नुस्तेमारी संचालक म्हणटा बंदी सुप्रीम कोर्टाची। खबर विस्तारान। IPL फिक्सिंगाच्या फाटभुंयेर बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासनान राजीनामो दिवचो काय ना हाचे वेल्यान जीसीए मदीं मोठे मतभेद जाल्यात। श्रीनिवासनाचो जावय बॅटिंग केशींत सद्या कादळींत पडला। जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके म्हणटा जावयान कितें तरी केलें म्हूण श्रीनिवासनाक राजीनामो दिवपाक लावप बरोबर न्ही। अजून मेरेन तरी तो दोशी ना, मात उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकाराक हें मान्य ना। तो म्हणटा श्रीनिवासनान जबाबदारी स्विकारून बेगोबेग दिवचें। चौकशी समिती नेमल्या ती दोळ्यांक उदक लावन। खासा कोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जीसीए मदीं सध्या 8 विरुद्ध 7 अशी परिस्थिती जाल्या। बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासान देंवचो काय ना हाचे वयल्यान सध्या बीसीसीआयंत 2 लॉबी कामाक लागल्यात। श्रीनिवासनान अध्यक्षपद सोडचें म्हूण बीसीसीआयंत वांगड्याचो आवाज वाडपाक लागला, मात गोवा क्रिकेट असोसिएशनांत ह्या विशयाचेर एकमत दिसना। श्रीनिवासनाचो जावय स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात घुस्पल्लो आसलो म्हूण ताणें पद सोडपाची गरज ना अशें जीसीएच्या अध्यक्षाक दिसता। जीसीए श्रीनिवासना बरोबर आसा अशें बाळू म्हणटा। एखाद वेळ कोण तुजो सोयरो कितें रॉंग हें करता हेचो अर्थ तेणें तेजी ब्लेम तुजेर घेवंक जाय अशें ना न्हू। तो जर रॉंग करता जाल्यार तेका कितें ती पनिशमेंट जातली। आतां फक्त कितें आहा तितून श्रीनिवासनाचो कितें हात आसा का ना हें आतां ती कमिटी अपॉयंट केल्या पळय ती फायंड आवट करतली। आनी ती फायंड आवट करून समज तांकां सांपडलें समज की श्रीनिवासनूय भितर आसा जाल्यार डेफिनेटली ही हॅज टू रिजायन। आनी समज तो तांकां दिसलें की श्रीनिवासनाची हेतून कांयच मिस्टेक ना जाल्यार ताका रिजायन करपाचो प्रश्नूच येना। म्हणल्यार आतां मेरेन तरी एसोसिएशनां तेज्या वांगडा आसात आनी आमी सगळे एसोसिएशन रावल्या ते कमिटीचें कितें फायंडींग येता तें रावल्या। मात जीसीएचो उपाध्यक्ष शेखर साळकार वेगळ्या मताचो। दोतोर म्हणटा श्रीनिवासनान जबाबदारी स्विकारून अध्यक्षपदा वयल्यान बेगोबेग देंवचो। तुम्ही पॉलिटिशियनान जर अशें केलें जाल्यार म्हणून सगळें आतां रेजिग्नेशन दिवंक लागतलें। यू मीन टू से पवन बन्सल डिडंट हॅव मेजॉरिटी विथ हिम। इन स्पायट ऑफ हॅविंग मेजॉरिटी ही स्टेप डावन न्ही, बिकॉज यू हॅव टू होल्ड दॅट एक हाय एस्टीम एक दवरूंक जाय न्ही क्रेडिबिलिटी। फॉर दॅट आय थिंक विदाउट स्ट्रगलिंग एंड विदाउट फोर्सिंग पीपल टू स्टेप डावन he may have majority with him. It's not that majority counts here, but I think at his conscience is clear. I think he should step down. He can come back in September. By the time if everything is over, he can come back in September. आमकां आयज लज दिसता की सांगपाक की बीसीसीआयचे आमी आहा म्हणून मेंबर। एक टायम आशिल्लो वी यूज्ड टू प्राउडली से दॅट वी आर मेंबर ऑफ बीसीसीआय म्हणून। IPLंतल्या स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासन घुस्पला काय कितें हाची चौकशी करपाक बीसीसीआयन समिती नेमल्या। ही समिती 15 दिसां भितर अहवाल दितली। They have not given that committee time. They have given time. It might take 2 years for that committee to come out with this. Is it easy?
Have you ever seen that some committee has come out with report in 8 days or 10 days? Police only will take some 10 years to complete this case. So it is not easy. It is very well said and done that we have appointed a committee. As on today, how many committees have you seen the appointed committee has given something and on that some action is taken? Nothing. म्हाका तरी दिसना ही कमिटी आसा पळय ती टोटली सेपरेट आहा BCCIच्या हितूंतल्यान आनी म्हाका दिसना तो प्रेशरायज करीतसो. BCCIच्या संविधाना प्रमाण श्रीनिवासाक काडपाचो निर्णय BCCI घेवपाचो आसत जाल्यार 31तल्या 24 वांगड्याचें भोवमत जाय पडटलें. राज्यांच्यो 30 क्रिकेट संघटना BCCIच्यो वांगडी आसात आनी एकमत अध्यक्षाचें. ताका लागून श्रीनिवासनाक पदावयल्यान काडपाक 24 मतां तरी जायच. मिडिया रिपोर्टा प्रमाण 30तल्यो 6 राज्य संघटना श्रीनिवासना बरोबर आसात. 18 संघटनांक तो अध्यक्षपदार राविल्लो नाका जाल्यार 6 संघटना मेरेर रावन अदमास घेतात. हें चित्र पळयल्यार BCCI श्रीनिवासनाचे विशयाचेर खासा बसका आपोवंक शकता, मात ताका देंवोवपा इतलें भोवमत जमतलें काय ना हें निश्चित ना. रिपोर्टर महेश गाडी आनी चलचित्रकार ओमकार फळारी. गोंयांत बॅटिंग करतना धरिल्ले बुकीचे भायले देशांनी संबंध आसूं येतात. मुंबय पुलीस सध्या चवकशी करतात त्या IPL स्पॉट फिक्सिंग केशी कडेनूय संबंध आसपाचो दुबाव आसा. हाका लागून अटक केल्ले 6 बुकींक जामीन दिवचो न्ही म्हूण कळंगुटेच्या पुलिसांनी म्हापशेंचे JMFC कोर्टा कडेन मागला. मात हे बुकी सर्वसामान्य, तांचो स्पॉट फिक्सिंग रॅकेटा कडेन कांयच संबंध ना असो दावो आरोपीचो आदवोगाद करता. कोर्टान जामीन अर्जाचेर सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान गोंयांत धरिल्ल्या बुकींचे जामीन अर्जाचेर सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. धरिल्ल्या 6 बुकीं भितरलो अमित जयंतीलाल पोपट ह्या बुकीन जामिना खातीर अर्ज केल्लो. सगळ्या बुकींक सध्या 5 दिसांचे रिमांडार घेतल्यात. बुकींचो आदवोगाद म्हणटा तांचे क्लायंट सादे बुकी. छोटे मोटे नॉर्मल बुकीज हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इनको बॉम्बे के मैच फिक्सिंग से कनेक्शन देके इस केस को बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहते हैं. ऐसे ये लोग आपस में छोटे मोटे बेट्स खेलते थे जो कि बेलेबल है. बुकींची चौकशी सामके मुळाव्या पावड्यार आशिल्ल्यान तांकां जामीन दिवचो न्ही अशी मागणी गोंय पुलिशेन कोर्टा कडेन केल्या. आरोपी बुकी नाका जाल्ल्यो जापो दिवन केशीचे चौकशेंत सहकार्य करिनात अशेंय गोंयचे पुलीस म्हणटात. पुलिशेचो दावो भायल्या देशां कडेन बुकींचो संबंद आसूं येता. बॅटिंगाचे पयशे आकांतवाद्यांक पावता आसूं यें. देशाचे सुरक्षे आड बॅटिंगाचो पयसो वापरला आसूं यें. बुकींची कनेक्शनां आनी हातूंत आनीक कितले जाण आसात हाची चौकशी करपाक 6 जाण जाय अशें कारण गोंय पुलिशेन जामिनाक विरोध करतना दिला. बॅटिंग रॅकेटांत आनीक कितले जाण आसात हाचो तपास उरला. पयशांचे वेव्हारय तपासतले. आरोपी बुकींनी सीम कार्डां कशीं घेतली हाचीय चौकशी. गोंयांतल्या बुकींची चौकशी करपाक गोंय पुलिशेचो पंगड अहमदाबाद गेला अशेंय कळटा. मुंबय पुलीस सध्या IPL स्पॉट फिक्सिंग केशीचो तपास करतात. गोंयांत धरिल्ले बुकीं कडेन तांचो संबंध आसा अशेंय कांय संबंदीत सुत्रां कडल्यान कळटा. जामिनाचो अर्ज घालपी अमित पोपट हे बुकीक जामीन दिवचो न्ही म्हूण पुलिशेन कोर्टा कडेन मागला. जामीन अर्जाची सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. बुकी सध्या 5 दिसांचे रिमांडाचेर आसात. पण आयज बेल जावना तेंचो एडवोकेटूच येवना. एडवोकेटाक टायम दिल्लो, कोर्टान टायम दिल्लो. हय आयज एडवोकेट येवना आनी फाल्यां दवरल्या ते. गोंय पुलिशेन 27 तारखेर कानोळे धाड घालून 6 बुकींग सामाना सयत धरिल्ले. तांचे कडल्यान 46 मोबायल फोन, 4 लॅपटॉप आनी संपर्काची हेर यंत्रणा जप्त केल्ली. अमित पोपट, केतन चावडा, रितेश पटेल, परेश असरपोटा, संदीप असरपोटा आनी निकुंज लल्लन हांकां अटक केल्ली. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फट्टे. गोंयांत घटक राज्याचो 26वो वर्सुकी दीस मनयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हे निमतान सरकारी आनी हेर संस्थांनी सुवाळे घडोवन हाडले. नामनेचे मूळ गोंयकार शास्त्रज्ञ दोतोर रघुनाथ माशेलकाराक पणजे कला अकादमींत एका सुवाळ्यांत सरकारान गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटयलो. 30 मे 1987 गोंय हे भारतीय संघराज्याचें 25वें राज्य जाल्लें. So just counting has
stayed on this earth now for close to 28,000 days. And if you ask me what is the most precious day of my life, precious evening of my life, I would say it is this. But something that comes from your Janma Bhumi is the most precious. And that's why this evening is so special to me. जाल्यार दोतोर माशेलकारान 2035च्या विजन डॉक्युमेंटान जें मांडलां तें म्हाका दिसता बेजिकली हार्ड वर्क, पॉझिटिव्ह मायंडसेट एंड लव फॉर युअर प्लेस. आयज अशा एका व्यक्तीक आमी हो पुरस्कार दिता हाजो म्हाका अभिमान आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.